मोगाळ भुरग्यांनो, चवथ्या पाठांत आमी खंयची अक्षरां शिकिल्लीं? बराबर, उ आनी ध. आतां म्हाका सांगात, उ पासून खंयचें उतर? बराबर, उदक आनी उशें. आनी ध पासून? धरण आनी धबधबो. शाबास. आतां हें चित्र पळयात आनी म्हाका सांगात, भुरगीं आतां खंय आसात? बराबर, भुरगीं आतां खंय आसात? वर्गांत आसात. कितलीं भुरगीं आसात? बराबर, 4 भुरगीं आसात. 2 चले आनी 2 चलयो. वडाचें चित्र आनी वड हें उतर खंय बरयल्लें आसा? बराबर, फळ्यार. तें चित्र कोणी काडलां? बराबर आसा, तें चित्र बाईन काडलां. तर आयज आमी पाठ 5वो शिकुया. पाठ 5वो उतर. उतर पळय. उतर बरय. पट पट उलय. सट सट बरय. उतर उलय बरय सट पट स. ह्या पाठांत उतर पळय बरय अशें कोण कोणाक सांगता? हय, उतर पळय बरय हें बाई भुरग्यांक सांगता. ती म्हणटा, फळ्यार दिल्लें उतर बारकायेन पळय आनी तें पट पट उलय, म्हळ्यार बेगीन बेगीन वाच आनी नितळ अक्षरान चोपडेर सट सट बरय, म्हळ्यार बेगीन बरय. आतां आमी परत पाठ वाचुया. पाठ 5वो उतर. उतर पळय. उतर बरय. पट पट उलय. सट सट बरय. उतर उलय बरय सट पट स. आतां पळोवया पाठांतलीं नवीं अक्षरां. बसींतलो ब, बदकांतलो ब, बरणेंतलो ब, बटाट्यांतलो ब, बटणांतलो ब. दुसरें नवें अक्षर स. सरपळेंतलो स, सरबतांतलो स, समयेंतलो स. पाठांत आयिल्लीं नवीं उतरां. उतर उलय बरय सट पट. नवीं अक्षरां योग्य वळणान 2 वळी भितर चोपडेर कशीं बरोवचीं तीं आतां पळोवया.